काँग्रेस देशात आणि राज्यात हांगासर नेतृत्व करताले, राज्य करताले, काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना सिरियस घेवंक ना प्रतिनिधित्व दिवपाच्या वाटेन, ना निधी दिवपाच्या वाटेन किंवा ना गोंयचो विकास करपाच्या वाटेन। हांव साउथ गोंयच्या लोकांचेय बी म्हणजे घडे आमी कदाचित थोड्याशा मतांनी तो सीट हारलो आसतलो, पण त्याय लोकांचे आभार मानता की त्याय लोकांनी मोठ्या प्रमाणात हे फावटी आमकां 2 लाख आमी क्रॉस करपाक शकले। पहिलेच फावटी साउथ गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची लोकप्रियता आनीकूय बी वाडल्या। हेय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। जे मंत्रीपद भाऊत भुशयला, ज्या मंत्रीपदाचो ताबो भाऊन घेतला, त्या मंत्रीपदाचो ठसो भाऊत गोव्यात उमटयला। आयुष मिनिस्ट्री ज्या वेळार भाऊत घेतली त्याच्या वेळार धारगळच्या हॉस्पिटलाचो फाउंडेशन स्टोन वो भाऊच्या कार्यकाळात जाल्लो आणि 500 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज भव्य दिव्य हॉस्पिटल जे धारगळ हांगासर उबे आसा हे ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द भाऊजी आणि मोदीजी। सतत सवेदा निवडून येवपी अशें म्हणले प्रमाणे कदाचित 2 खासदार आसात सतत, म्हणजे 8 फावटी येयल्ले खासदार आतां ना ते पार्लमेंटान, परंतु 8 फावटी लास्ट 8 काय 9 फावटी येयल्लो हे आसा, परंतु आज ते पार्लमेंटान ना। आणि अशा खातीर एक रिकॉर्ड उत्तर गोंयचो रिकॉर्ड थंय जाला आणि म्हाका दिसता तो रिकॉर्ड हाजे कडेन घडून मोडूंक शकची ना आणि हो सगळो रिकॉर्ड तुमचे मुळे जाला हे हांव आजच्या ह्या कालांत हांव माननीय मोदीजीचे परत एकदा मनापासून धन्यवाद दिता की गोंयचे ल्हान राज्य आसून सुद्धा आमकां परत तांणी रिकॉग्नायज केले आणि परत एकदा हे मंत्रीपद परत एकदा गोंयांक दिले, त्या बद्दल तांकां धन्यवाद। आणि हे सगळें दिवपा फाटल्यान जी काही ताकद तुम्ही सगळ्यांनी लायली ती ताकद लावपी तुम्ही तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा मनापासून आभार व्यक्त करता।